सगळ्यांना तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमिसाचें बलिदान भेटयलां फ्रँकी डिसोजा हाच्या आत्म्याक, तशें कोसेसांव मारियो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक. तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता बर्नार्डो वेगस आनी मार्ता डिसोजा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, देव आमकां दिता तो संदेश आमच्या जिवितान आमी घेवूं आनी आमी ताची कोरी पाटलादारां जावन हेंच देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक परगटूंक आदार मागुया. आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवाड्या बापा, मनशा कुळाक आदले पातकी गोतीन निवारच्या तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुज्या उगोणीन दोळ्याची कृपा घेवन आमी भोक्तीपणी आशेवन रावता. ते खोरे स्वतंत्रायेचें इनाम आमकां फाव कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जाका इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंडितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरचे इस्रायेलान तूं बिराड करतली आनी आनीक रुदोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडो ना फुडेंच तो तुजी दोया कोत्तलो. तुजो ताळो आयकोना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोग्यांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोच तुजो गुरूजी आनीक लिपून रावचो ना, पूण तुजेच दोळ्यांनी तुज्या गुरूजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच, तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले. इस ती वाट तोच चलून वच. जमनीत बी वोमताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न कोत्ता तो रुचीचो आनी घोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजीं गोरवां लांब रुंद मैदानार चोरतलीं. जमीन कामायज करपी बैल आनी गाडवां सुपून वाऱ्यांत दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितोल केल्लो खारो ओरो खातोलीं. ज्या दिसा कोट्यांचो बोस्म जातलो त्या व्हडल्या निसणटणाच्या दिसा सगल्या उंच पर्वतांचेर आनी सगल्या दोंगराचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचो वाल व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा सान्ने सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलेली भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणनात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्पोरूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगलीं सुभागी. फापसोलोली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. तर आमी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जानवायेक मीत मेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्टांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोर आमचो मनसुबीदार. ताणेंच आमकां समूर्त दिल्या. तो आमचो राजा.
तोच आमची सोडवण करतलो. Solves for us, solves for us, Solves for us, solves for us, for us, solves for us, सर्विस्पो तुमचे सौम्य आसो. तुमची सवय असो. मतेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू जी देवाच्या देवस्थानान शिकयत, सुर्गीच्या राजाची बरी खबर परगोटीत आनी जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगल्या नोगरा गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या ओतम्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे ओतमे काडूंक आनी सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून सर्गीचें रास लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका तुका क्रिस्ता. स्टानो देवाच्या उतरान शुभ वर्तमानान जेजू देवाच्या देवस्थानांनी देवाचे उतर परगोटीत भोंवतालो आनी आपल्याक मेवतोल्यांक अदीक करून पिडिवंतांक ओस्कोत जाल्ल्यांक दुखवलोल्यांक भायर आयलोल्यांक हांकां तो बरी कोत्तालो. तांकां तो पेकोवणी दितालो आनी हेंच करूंक ताणें आपल्याच्या सिसांक बिचून काडले. आनी आमी आयकलां शुभ वर्तमान हीच पदवी जो जेजू आपूण कोत्तालो तीच पदवी आपल्याच्या सिसांकूय ताणें दिली आनी तांकांय धाडले हेंच करूंक. कश्टतोल्यांक, दुखवतोल्यांक, पिडीन आसलोल्यांक, वायटाकारांक, देंवचार बसलोल्यांक तांकां सगल्यांक बरें करूंक, तांकां पिकोवण दिवंक, तांकां देवाचें उतर दिवंक, तांकां सर्गीच्या राजान हाडूंक. आनी हो सर्गीच्या राजाचो दोबाजो पयल्या वाचपान आमी पळयला. ह्या दोबाज्यान आमी सगलीं भितर सरूंक हो जेजू आयज आमकांय धाडटा, सगल्यांक धाडटा, कित्याक आमी ताची पाटलावदारां, आमी ताची साक्षीदारां. आमकां ताणें सगल्यांक आपल्याचे कुरपेन भरल्यांत. बावतिजमा वरवीं हीच देणी आमकां फाव केल्यान, जी आपल्याच्या सिसांक ताणें दिल्ली तीच देणी आमकांय दिल्यान. आनी आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना अदीक करून आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, ह्या दुसरे कडेन आमी भोंवता थंयसर हो संदेश आमी दुसऱ्यांक दिवंक, क्रिस्ती जिविताचो संदेश हीच बरेपणां दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी दाखोड करूंक. आमकां बरें मेळोंक ना मेळत पूण आमी दुसऱ्यांक ही दिवंक, पेकोवणी दिवंक, दुसऱ्यांक हेंच देवाचें उतर आमी परगोटूंक जेजू आयज म्हाका तुका धाडटा. हेंच देवाचें उतर जें आमी आयकलां, जें आमच्या कानार साजलां, तें आमी आमच्या जिवितांत घेवया. आनी तो धाडटा, म्हाका धाडटा, तुका धाडटा, तें आमी ह्या समाजान आनी संवसारान जियेत आसतना, म्हजें क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना दुसऱ्या सगळें दाखोड करूंक आदार मागुया. अशें जावं. बेटोने वेळार गायोन गावुया. C20 कल्वाराचो योद्न, पेज 36. C20 पेज 36.
Mogar Papa, Loya Nore, Ibe Joni, Madon Duge, Ibe Joni, Madon Duge. म्हज्या भावणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आपल्या मनात मनात आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आमच्या नक्की नक्की पवित्र सभेच्या देवाक देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे उगोणीत पदवीन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाचे देवा, सोर काळीन सोर तांजो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापळ घेवन पयली फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासवलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्वींच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंसर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यान सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गोड परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जेवतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जेवतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळें रोगो शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जेवतपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे बेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची
दया काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन झुजे तिच्या पतीच्या सांगाती बागेवन 2 भुतां आनी सगळ काळें तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. जेजून आपल्या चर्चेसांग पेकोणी दिवंक देवाच्यो तोर परगटूंक बरेपण शिपडावंक धाडले. आमकांय जेजू धाडटा. हें आमंत्रण आमी स्विकारून ताचो आदार मागून जेजून शिकयलेली मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र चे राय आमकां येवं. तुजी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देव आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान घोटाय सबस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाठान बोरवाशान अंतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनाक. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याची सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेतनाराच वड चलयता सासणाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमची सव्या आसूं. तुमचे सगळ्या एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडार जो आमकां पेकोणी फावो कोत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D5 भावार्थाचे दोळे पेज 49. D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक आमकां सगळ्यांक
बाबार्ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू दिसता तो मोडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो बाबार्ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू बाबार्ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू उबी रावया प्रार्थुया कोणवळ्या बापा तुज्या दिव्या जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटूं आनी जेजूच्या जल्माचे परबी आमी उर्बीन तयार जावं ह्या मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सव्यास तुमची सव्यास सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं उचनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायोन गावया G16 तारका ये बेगीन बेगीन पेज 106